वक्ता मी बाबू सराक आमचा फोन केलो त्या वक्ता सराकडे मी उलयलं की आमचे लायटीचे पोल झाडां पाडान मोडलेले असत। त्या वक्ता एक काहीतरी डिपार्टमेंटाक फोन करून आमकां आसा जाल्यार स्टाफ धाड म्हणा। तेचेर त्यांनी म्हाका उत्तर दिला की मॅक्झिमम 10 दीस तरी लायट येवची ना। 10 दीस जर हो आमदार लायट येवची ना म्हणटा 10 दीस लोकांनी काळोखान रावप। मगे मी काय चिंतलं, माझे वाड्यावयले लोक जे माझे शेजारी तेंचेकडे कटर असले आणि म्हणजे वेगवेगळ्या पद्धतीचे तेंचेकडे कट करपाचं सामान त्यांका घेऊन तेंच्यांनी माझ्या वांगडा रावन सगळे रस्ते आधी ओपन केले आणि अर्जांक सुमार आमचो आमदार जो आसा तो कोरगांवच्यान पेटेच्या वाड्याच्यान घरा गेलो मडगांव वचपाक, पूण तेणी हायटीच्यान कोणाक बगूंक ना। तू जर खरो आमदार पेडण्याचो आसलेलो जाल्यार थंय उबो रावन तू लोकांक विचारतलो। त्याच्या नंतर काय आला की मी ताका परत फोन केलो काल ज्या वक्ता फोन केलो त्या वक्ता तेणी म्हाका सांगलें तुका मी वळखना, तू पेटेच्या वाड्याचो पंच वसंत देसाय कोण का। तर मी ताका सांगला तू जर म्हाका वळखना जाल्यार बरं आला, आपणाक तू फोन कित्याक करिना, लोकांची कामाच ना जाल्यार मी तुका फोन कित्याक करतलो असो ताका प्रश्न केलो आनी तेणी आपूण म्हजो फोन दवरलो। पण म्हाका सांग, आयज जर पेडण्यान लोक भुरगे जे बेकार आसत त्या भुरग्यांक जर सर्विसे ना काय ना, आयज बेकार भुरगो कितें डेव्हलपमेंट कोरगांव आनी पेडण्या तालुक्यान खूब केलंय तू, पूण मेन सर्वीस आयज प्रत्येक भुरगो रडटा आपल्या दारा आमकां विचारता जॉब 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 सगळे जॉब सरकार आतां सरकारान कोविडा खातीर लॉकडावन घातला 30 तारीख मेरेन। जर 30 तारखेक जाल्यार प्रत्येक आमदारांक तेणी सांगला की आपलो मतदारसंघ कोरगांव हिणी येवकाच ना, कोरगांव हिणी बगूकाच ना। आयज लोक कशे आहात ते येदा वादळ जाला जाल्यार तेणी दुर्लक्ष पेटेच्या वाड्यान केलो आमी त्याच्या। आणि जर माझ्या सारक्या पंचाक तो 4 वर्सां रावन जर वळखना जाल्यार तो लोकांक कोरगांवच्या कसो वळखतलो। आणि आयज मी त्याच्या वांगडा ना, आयज राजन कोरगांवकर शिकलेलो मनीस आसा, आयज लोकल आसा, स्थायीक आहा। आयज जर कोरगांवच्या लोकांनी आनी पेडण्याच्या जनतेन जर ताका सपोर्ट केलो जाल्यार बाबूची आमकां गरज ना, बाबून मडगांवांतच रावपाचा।